आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ही जेजूची उतरां सादतात. हांव म्हज्या बापा सोबे आसा आनी तुमी म्हजे सोबे आसात. जेजूक जायत्यो आडखळ्यो आयल्यो आनी जितलो तो आपल्या संवसारी मुनियारपणाच्या शेवटाक कुरीस घेवपाचे दीस लागीं पावताले तितलो ताचेर खांपेरो वाडटालो. त्याच वेळार तो आपल्या शिसांचे चिंतता आनी तांकां स्वताचो आत्मो तांच्या आदाराक दितलो म्हूण भासायता. आपूण तांकां सोडून वेतोच तांची गोत कितें जातली तें जेजू जाणा. ग्रीक भाशेन पवित्र आत्म्याक उतर वापरलोलें आसा पाराक्लेत, आनी त्या उतराचो अर्थ आदार करपी. खऱ्यांनीच हो पवित्र आत्मो जेजू स्वर्गांत सोडून वेतोच जेजूच्या शिसांक आदार दिता आनी तांणी भियेनासतना जेजूची बरी खबर परगटूंक गोठायेन तांकां बोत्ता आनी उपरांत शिसांचो वावर सुफळ जावंक सो कोत्ता. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आनी बोळान पवित्र सभा वाडत गेली म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत 2 दुतांच्या इतिहासांत आमकां दिसून येता. ह्या पुस्तकाक आमच्यान पवित्र आत्म्याचो इतिहास म्हणूंक जाता. पवित्र आत्मो हें उतर ह्या 2 दुतांच्या इतिहासांत 60 आनी 5 पावटी मेळटा आनी कसो पवित्र आत्मो पवित्र सभेंत वावुरतालो तें दिसून येता. ह्या वावरांत वेगवेगळीं मुनियारपणां 2 दुतांच्या इतिहासांत दाखयता. जेन्ना ही पवित्र सभा देव मंदिराच्या वडिलां कडच्यान अडचणीक सांपडटा तेन्ना पेद्रू तांकां बोळ दिता आनी जेजू क्रिस्ता खातीर बरें करूंक सोसूंक ओदीक बरें आनी तो आपल्या आत्म्या सांगाता जिवो आसा म्हूण आस्वासन दुसऱ्या वाचपांत दिता. हांव म्हज्या बापा सोबे आसा आनी तुमी म्हजे सोबे आसात. ह्या विशयाची समजणी घेतल्या उपरांत आमकां एक सोत तावें जालां आनी तें म्हणल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत जेजूचेर आदारलोलें आसा. जेजूंत रिगून रावंक आमकां मागणें, समुदायीक जिवीत आनी पवित्र सभेंत सहभागिलीपणांत वावरूंक चड गरजेचें. आमचो भावार्थ अखंड करप. आमी आमचें मुनियारपण चलयतले जाल्यार आमी आमच्या भावार्थाची वळख घेवंक गरज. पवित्र पुस्तक वाचून तशेंच पाप साहेब आनी हेर धर्मीक फुडारी शिकोवन दिता ती वाचूंक आनी नियाळूंक गरज. एकामेकाच्या सहकारान वावरूंक गरज. पास्काच्या पयलें जेजू शिसां खातीर मागणें केलें ती सोगट एक जावं. आमी सगल्यांनी एकामेकाच्या सहकारान वावरूंक गरज. लौकीक भावार्थ्यांनी देवाचें उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक गरज आनी धर्मी फुडाऱ्यांनी तांचे हक मानून घेवन आपलो सहकार दिवंक जाय. तर जेजूंत आमी सदांच रिगूंक आनी तो दाखयता ती वाट चलूंक हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया.